सध्याचे म्हारगायेत पेट्रोलाची वाहनां परवडनाशिल्ल्यान लोक इलेक्ट्रॉनिक वाहनां घेवपाक वतात। मात ह्या इलेक्ट्रॉनिक वाहनांक चार्ज करची पडटात आनी ही चार्जिंग स्टेशनां गोंयांत खंय आसात हे खूबशा जाणांक खबर ना। आयज आमी जाणून घेवया गोंयांत इलेक्ट्रॉनिक वाहनांची चार्जिंग स्टेशनां खंय आनी कितलीं आसात ती। नमस्कार, हांव श्वेता भोसले। भांगरभूंयचे विशेष कार्यावळीत तुमकां येवकार। इलेक्ट्रीक वाहनां खातीर गोंयांत वट्ट 38 चार्जिंग स्टेशनां आसात। तातूंतलीं फक्त 3 स्टेशनां सरकारी आसात, जाल्यार 14 खासगी। तशेंच चार्जर पेट्रोलियम कंपनीचे मालकीचीं 21 स्टेशनां आसात। ते भायर एप्रिल 2023 मेरेन 1876 इलेक्ट्रीक वाहनांक अनुदान मेळ्ळां, अशी माहिती गेडा म्हळ्यार गोंय उर्जा उदरगत एजन्सीन दिल्या। गेडान दिल्ले आंकडेवारी प्रमाण 38 इलेक्ट्रीक वाहनांची चार्जिंग स्टेशनां आसात। इलेक्ट्रीक वाहनांच्या सरासरी प्रमाण हो आंकडो खूबच उणो आसा। ह्या चार्जर स्टेशनां मदले 3 चार्जर गेडा आनी EESL हे सरकारी संस्थेचे मालकीचे आसात, जाल्यार 14 चार्जर टाटा पॉवर कंपनीचे मालकीचे। तशेंच 14 चार्जर BPCL म्हळ्यार भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आनी 7 चार्जर HPCL म्हळ्यार हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हांचे मालकीचे आसात। गोंयच्या विविध वाठारांनी ही चार्जिंग स्टेशनां आसात। सरकारी गेडा आनी EESL हांची चार्जिंग स्टेशनां पर्वरी सचिवालय, म्हापशा मामलेदार कार्यालय आनी पाटो पणजे हांगा आसात, जाल्यार HPCL हांची चार्जिंग स्टेशनां मडगांव, फोंड्यां, सांकवाळे, नावेली, वेर्णा, कळंगुटे आनी सुकूर आसात। टाटा पॉवर हे कंपनीची चार्जिंग स्टेशनां जिंजर हॉटेल पाटो पणजे, 2 चार्जिंग स्टेशनां हरवळ्या सांखळे, गोवेकर नगर पिळण, मिरामार, चावडी काणकोण, ताळगांव, जुवारी नगर उसगांव, राष्ट्रीय महामार्ग पर्वरी, उमतावाडो कळंगुटे आनी कदम पाठार गोंय वेला हांगा आसात, जाल्यार BPCLान हे विशींचो तपशील दिवंक ना। तर अशाच ताज्या बातम्यां खातीर भांगरभूंयक इंस्टाग्राम, फेसबूक आनी एक्साचेर फॉलो करचें, तशेंच यूट्यूबाचेर सबस्क्रायब करचें। देव बरें करूं।